आयज देवाच्या उतरान आमी कितें म्हणून आयकलां आनी कितें म्हणून आमचे मदें ठामपणी आमी समजल्या. आमी सगळीं जाणां भितर आमच्या मनांत काळजांत कितें बरें आनी कितें बरें न्ही तें जाणो. खूब पाटी आमी जाणो तें, पूण बरें पळय तें करपाक आमच्या लागीं खूब पाटी जायना. वायट तें कोत्ता आनी वायट आमकां करूंक एकदम सोंपें लागता, बरें करपाक कठीण लागता. पूण हें बरें आनी वायट निवडच्याक देवान आमकां पयले वाचपांत सांगलां की ताची सुमूर्त ताणें आमच्या काळजांनी घातल्या आनी भितरल्यान सावन हें आमकां सगळें कळटा. केन्ना केन्ना आमकां दुबाव लागता हें खरें काय म्हणून. हें कित्याक म्हणून जे बरें करतात तांकां वायट करूंक लागतात, तांकां कित्याक म्हणून पिडापीड दितात आनी असले खूब प्रश्न आमच्या मदीं भितर आसतात. पूण आयज आमकां जेजू कितें सांगता तें पळयात. जेजू बरोबर तर आमी रावत जाल्यार तो आमकां आपल्यापणांतली सुटका दिता. कित्याक ताचे बरोबर रावलीं की ना, पूण ताचे बरोबर रावंक आमकां तो कृपा दिता. हे कृपेक लागून आमच्यान ताका एकवटून रावंक जाता आनी जें वायट आसा तें आमच्यान सोडूंक जाता. कित्याक आमी न्हय, तो आमकां तें तातूंतली सुटका दिता. हें ताणें आमकां कळीत केलां. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमी जेजूचे गुलाम जावन जिवंक आतां सगळीं जाणां हांगासर आयिल्लीं आसा आमी, पूण भितरल्यान घडयेक आमी स्वतंत्र ना जायत. आयज आमी ह्या मिसान देवा कडेन मागया प्रत्येक जाणां आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावन हे परी आमच्या सगळ्या भारताच्या भयणीक आनी भावांक जेजू सवें धरूंक तांकांय ही सुटका स्वतंत्र मेळच्या. कित्याक मागणें एकदम पावरफूल आसा आनी आमचो भावार्थ तर कोणे सारको धाकलो आसत तर पुरो. आमच्यान आयज सगळ्या आमच्या भयणी भावां पासून मागोन तांकांय आमी जेजू सरशीं धरया. आनी आमच्या गोंयच्यांकूय खूब पाटी आमी जाणो कशे भशेन आमच्या घराब्यानूच आमी स्वतंत्र ना. आमी इतलीं उचांबळ आसा आनी मोग आसतना आमी रागान भरलेले आसा, एकामेका कडेन उलयना, आमी दोशी जाता आनी हे भाशेन चलता आमचे मदें. तर ही स्थिती पळय आमच्या घराब्यांत, आमच्या देशांत, राष्ट्रांत आसा. आमी पळयता कशे भशेन लोक उलयता पळय तो आमच्या फुडारी पर्यंत. केन्ना केन्ना आमकां भिरांत दिसता, केन्ना केन्ना आमकां वीट येता. पूण तेंच न्हय, आमी तातूंत आहा सगळीं जाणां. तर आयज आमी आमच्या देशा पासून मागतना आमच्या घराब्यां पासून मागया आनी आमचें जिवीत जें क्रिस्ती जिवीत आसा तें आमी खरेपणी जेजूच्या सांगाताक जिवंक आमी कृपा मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. भायर सुस्कार सोडटना भितर आहा तितलें बरें आनी वायट सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडून ताचेर दवरून दिया. कित्याक ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा ताच्या मरणांतल्यान. आनी ही स्वतंत्र सुटका जी आमकां मेळ्ळिल्ली आसा ती आमी अदीक आनी अदीक जेजू सवें ताच्या गुलामपणांत कशी जियोया, ताका आमी चिटकोन रावया आनी ताचें जिवीत पत्करून ताची उतरां कोन्यो चाल आमी आमच्या गोंयच्यांक पयले सुवातेर आनी हेरांकूय ते परी आमी तांकांय पावोवया.
कित्याक हें सगळें जेजू सगळें दुसऱ्यांकूय आमच्यान पावोवंक जाता आनी हो जावन आसा मागण्याचो फळ. तर आमी ह्या वेळार आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया आनी आमच्या देसा आनी सगळ्या आमच्या कारबाऱ्यां पासत देसाच्या तांकांचे पासत मागया. देवान तांकां राखचें, सांबाळचें आनी तांची मनां उजवाडावन बरें तें निवडून वायट तें सोडून हे परी न्हयच उतरांनी पूण खोर्ल्यांनी तें दाखोवच्याक तांचे पासत मागया आनी तांकांय आमी ह्या भेटवणेंत भेटोवया. आमेन.